आणि विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रोग्राम्स तेंचे आसा ते काम चालू आसा. आतां एनएक्स बिल्डिंगेचें काम चालू आसा ऑलरेडी. एनएक्स बिल्डिंगेच्या कामा बरोबर आज मेन ऑडिटोरियमात ताजें रुफिंगाचें काम चालू. जी लिकेज बिकेज जाताली फाटीं कितें पळय जाताली तें सामकेंच 100% बंद करपा लागून अनदर रूफ इज ऑलरेडी इन प्रोसेस करपाचें काम चालू आसा. सगळें रिपेर कितें जातलें मागीर एनएक्स बिल्डींग सगळी सारकी करतात. जी सगळी स्ट्रक्चर आशिल्ली ती डिझायन बी तांणी अप्रूव करून सगळे आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट पास PWD हॅज टेकन ओवर दॅट जॉब. ऑलरेडी तें काम चालू जालां. सो इन अनदर 6 months तुमकां एनएक्स बिल्डिंगूय फंक्शनल मेळटली जी चालू आसा. ती वेगवेगळे प्रोग्राम चल्ल्यात दॅट आय वील गेट बॅक टू यू वन्स द डिसिजन्स आर टेकन इन द कमिटी कितें कितें करपाक तें. ओके. सो तशेंच ब्लॅक बॉक्साचें रिपेरी येवपाचें काम चालू. कित्याक ते पावसाची लिकेज बी येवन ते भितर मातशी गोश्टी जाल्यो. इट इज अंडर कंट्रोल. ब्लॅक बॉक्सान प्रोग्राम चलता पूण कितेंय प्रॉब्लेम येवचे न्ही म्हणून प्रिकॉशन इज ऑलवेज म्हणून तें काम करताले. मागीर वयर जी लिकेज जाताली पोरू पावसान उदक खंय पडटालें थंय पडटालें तेंय काम बंद करपा वयर चालू आसा. सगळें रुफींग ऑलरेडी काम चालू आसा. सो दीस मन्सून शूड नॉट हॅव एनी प्रॉब्लेम. म्हणजे परफेक्ट जातलें सगळें. खंय खंय कितें प्रॉब्लेम्स येतात ते मेन ऑडिटोरियमाचें काम चालू जावपाचें आसा. वेर वील बी पुटींग द म्हणजे रिनोवेशन रिफर्बिशमेंट. सो पयलीं काम केल्लें पयलीं हांगा स्क्रिनींग जातालें न्ही तें आतां टायम पिरियड जावन तो प्रोजेक्टर आउटडेटेड जाला. स्क्रीन टॅक्नोलॉजी सावंड टॅक्नोलॉजी आउटडेटेड जाल्या. सो तें सगळें करपाचें काम एप्रूव जालां. आतां तें टेंडरा वतलें. सो दॅट वर्क ऑल्सो वील स्टार्ट इन जुलय एंड ऑगस्ट. सो 1st July टू एंड ऑफ ऑगस्ट बंद दवरतले. ऑलरेडी तियात्रिस्टां कडेन सांगून तांकां जून बसर जे आमी एक्चुअली जून 15 सुरू करपाचें ऑन तियात्रीस्ट रिक्वेस्ट बी एक्सटेंडेड टू जून एंड आनी 1 तारखेच्यान करपाक येतलो. तरी पूण तांकां सांगलां की मदीं मदीं जर तुमकां स्लॉट मेळटात जाल्यार वी वील बी अलॉटींग यू द स्लॉट. ताचे खातीर तांची वेट लिस्ट घाला. सगळ्यांचे नंबर घाला पळय. दे हॅव एग्रीड आनी सगळ्यांचे नंबर 1 2 3 4 आतां समजा 2 स्लॉट आसा जाल्यार पयले आनी दुसरे नंबर आपयतले. तुमकां जाय ना आमकां नाका मागीर तिसरे नंबर आपयतले मागीर चवथे नंबर. अशें करून सिस्टमॅटिकली सगळ्यो गोश्टी केल्ल्यो आसात. इफ द स्लॉट्स आर अवेलेबल इन बिटवीन. कित्याक प्रोजेक्टरचें काम चालू आसा. थिएटरान कांय ना. वी कॅन गिव थिएटर वील गिव इट बट दॅट इज अप टू अस. तो येतलो ह्यो डेट आसा कोणाक जाय पडटा ते लायनीन वतले. 22 तियात्रीस काय 26 तियात्रीस रेजिस्टर्ड जाले ते वेट लिस्ट स्लॉटार. सो जांकां तांकां मेळटले एक एकट्याक. सो दॅट्स अवर न्यू प्लॅन्स. ओके. सद्याचो फुडच्या पर्यंत 100% हांगा इफी सेंटर जातलें. वन ऑफ द सेंटर फॉर स्क्रीन. सो इफी खातीर स्पेशल तुमी इफी खातीर कितें जाता खंय करनात कितें निमित्त जाय पडटा. कितें फाल्यां व्हडलो इव्हेंट जाता तेन्ना आपुणूच सगळ्यो गोश्टी जाता पळय जावन पडटा त्यो बरोबर. सो त्या निमित्तान मडगांव आशिल्लें तें पोरू जावपाचें. पोरू जालें ना पूण तें एटलीस्ट अंदू जातलें. अंदू करपाचे प्रयत्न केले आमी. तें जावपा जाय.